हांवें असेंब्ली एक पॉयंट रेज केल्लो चोयला आमचे MLA SPD आतां आपलें ओन कलेक्शन करता. सो तो MLA म्हणटा 15 लाख कलेक्शन जाता. आतां हे 15 लाख कलेक्शन जाता तेजेर सारको कितें आहा तें सांगपाक जाय आसलें तें सांगलो ना. आनी तो म्हणटा पयलीं कॉन्ट्रॅक्टर आहलो तो 9.5 लाख दितालो गव्हर्मेंटाक. आनी आतां म्हाका एक उडगास करपाक जाय 15 लाख जे आतां SPD ओन कलेक्ट करता तितूंतले तेंच्या जे कामदार आहा. हांवें आयज इन्क्वायरी केल्या ते भाशेन 12 खूंय तेंचे कामदार आहा. सो 12 कामदारांक तेंच्या हांवें आयकलां दिसाक खूंय एक कामदाराक 1000 पगार आहा. ओके, सो 1000 तांकां पगार आहा जाल्यार म्हयन्याक जाले 30,000 तेंचे म्हयन्याक जाले एकल्याचे. आतां कितले जाले 3 लाख. ओके, मागीर मेंटेनन्स म्हणून आहा, मेंटेनन्साचे पयशे आहा. सो हे सगळे दाखोवन म्हाका दिसना आतां SPD एक 7-8 लाख पासून उरता जाल्यार म्हयन्याक आमकां तरी एज अ वर्क ऑर्डर आमकां दिल्ली ते प्रमाणे आमी 9.5 लाख हारी करताले एवरी मंथ. आमी खूंय डिफॉल्टर ना, खूंय ना. सो म्हाका हें क्लियर करपाक जाय कित्याक पयलींचो कॉन्ट्रॅक्टर 9.5 लाख दितालो म्हणटालो तो असेंब्लीक, तेजेर म्हाका क्लियर करूंक जाय आमी तरी 9.5 लाख आमी दिले. बट आतां PDAक आतां PDAक 15 लाख येता. आतां 15 लाखांतले सगळे तेंचे पेमेंट काडून तेंचे मेंटेनन्स काडून म्हाका दिसना एक 7-8 लाख पासून तांकां उरता म्हणून. हें म्हाका एकदम क्लियर करपाक जाय. आनी सारको तेंकडे काडून तेणें असेंब्लीन उलोवपाक जाय आसलो. हें उलयलो ना तो हांगा फकत 15 लाख येता. 15 लाख येता ते तितूंतले मागीर कामदारांक कितले पयशे वयता हें तेणें क्लियर केलो ना. ओके, सो आनी हें आयज PDA कलेक्शन येता फकत बाबाशना लागून, नुया MLA लागून. हे आयज PDA हे इतले पयशे येताय फकत नुया MLA लागून. कित्याक जेन्नासून तो चेअरमॅन जाल्लो तेन्नासून तेणें चिंतलें गव्हर्मेंटाक कितें तरी एक फायदो हाडपाक SPD. आनी 17 इयर्स बाबाशना पयलीं नुया MLA तेचे पयलीं तुमी वचय आनी चोय सगळे 17 इयर्स एकलो फातोड्डा तेजो मनीस चलयतालो. आनी तेन्ना चलयता तेन्ना तो डिफॉल्टर कितलो आहा तो चोय तुमी तेजो मनीस. उदकाची बिलां भरूं नाय, लायटीची बिलां भरूं नाय. हांवें तेचो SPDन म्हाका ऑर्डर काडली. ओके, ऑर्डर काडली ते प्रमाणे हांवें SPD आमी आसले SPDन एज अ कॉन्ट्रॅक्टर 1 इयर 7 म्हयने आमी काम केलां. तेजे उपरांत व्हायरस आनी हें तें पडून लॉकडावन पडून हें जालें. तेणी म्हजे पयशे काट केले 2,71,229 रुपीज. हे SPDचे हांवें लायटीचे बील भरलां. हांवें 1 वर्स 7 म्हयने आमी काम केलां बट 2 वर्सांचे हांवें बील हार केलां. हे इतले पयलीं केन्नाय कोणें भरूंक ना. 17 इयर्स जो कोण चलयतालो तेणें केन्नाय भरूंक ना. नाजाल्यार तुमी कोणेय वचून आमच्या मिडिया भावांनी कोणूय NGO आहा कोणेय आहा तेणी वचून इन्क्वायरी करूंक जाता. ओके, सो पयलींचो कॉन्ट्रॅक्टर आहलोलो तेणें सारको टायम टू टायम PDAक पयशे हार केला. खूंय डिफॉल्टर ना, सारको क्लियर आहा. आनी आतां तुमी चोय बाजाराचो कंडिशन कितें जाला तें. ओके, बाजाराक पडटा वास कितले लोक म्हाका पासून उदगास करता आरे तूं परतून यो बाजारान रावपाचें ना इतलो वास येता म्हणटाय. आतां हांव म्हणटा आतां इतले 17 इयर्स लायटीची बिलां ही आतां लाखां करोडांचेर आहा तेंची. ओके, करोडांचेर आतां लायटीची बिलां 17 इयर्साची ही आतां कोण हारी करपाची. हे तेणी कितें हारी करूंक ना. हे कोण आतां वयर हे कोण उलयता चोय तेणी कितें हारी करूंक ना. इम्पॉर्टंट पॉयंट, आमी बाजारान आसतना एकलो सदांच बोर्ड मारतालो तो फॉर्मेलीन म्हणटा तो म्हाका आतां तेका उदगास करूंक जाय. 3 लाख 4 लाख 5 लाख येताय म्हणटालो दिसाक. आतां ओन गव्हर्मेंट कलेक्शन करता जाल्यार 15 लाख कितून येताय. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.